मनशाचें जिवीत निखळ खळखळून व्हांवपी वझऱ्यावरी, फुलांच्या म्होव्या परमळावरी, आळवा पानावेल्या अळंग थेंब्यावरी, अथांग निळशार मळबावरी, विशाल दर्यावरी, घसघशीत ल्हारांवरी. नित्यानंद नाईक. आर्याचो तूं बापा, अनिता, सरिता, सुवर्ण, ब्रह्मानंदाचो तूं भाई, ल्हानांचो नित्या मामा. आणि आमच्या खातीर तूं फक्त नित्या. आमच्या खातीर तूं फक्त नित्या. खळखळपी वजऱ्यांचो हासो कोणे चोरलो. खळखळपी वजऱ्यांचो हासो कोणे चोरलो. पायजणांच्या निनादाचो, पायजणांच्या निनादाचो घुंगूर तुटून गेलो. जीवलग मोनेळानी दुःख पातळून गेलो. नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांच्या जोड पालवान घडून येवपी आजच्या सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नाईक हांच्या जयंती निमतान घडून येवपी ह्या व्याख्यानाक तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार दिता. सर्गेस्त नित्यानंद नाईक हे कुंकळेच्या CS महाविद्यालयांत विद्यादानाचे पवित्र काम करताले. कोंकणीच्या मळार नित्या मामा म्हूण फामाद आशिल्ले नित्यानंद बाब विद्यार्थी प्रिय शिक्षक म्हूण विद्यार्थ्यां मदीं तितल्याच आपुलकेचे नित्या सर म्हूण वावुरताले. अलेक्झांडर द ग्रेट हाणें जर तरसादीच्या बळग्यार जग जिखपाचो हावेस दवरिल्लो जाल्यार नित्या मामा कडेन स्मित हास्य आनी खोशी वाटपाच्या बळग्यार जग जिखपाची तांक आसली. आपलो स्वभाव, नेतृत्व गुण आनी मनीस जोडपाच्या कुशळटायेंतल्यान नित्या सरान कोंकणी चळवळीत एक तांकीवंत वावुरप्याची फळी निर्माण केल्ली. कोंकणी, गोंय, युवा आनी चळवळ ह्या बुन्यादीच्या 4 पांयाचेर नित्या मामाचो पिंड आसलो. गोवा युवा महोत्सव जावं वा युवा कोंकणी साहित्य संमेलन किंवा कोंकणी परिशदेची कसलीय कार्यावळ नित्या मामाचो सहभाग ना अशें केन्ना जालेंच ना. आपली सामाजीक बांदिलकी फकत भाशेपुरती मर्यादीत दवरिनासतना नित्या मामान समाजात पुरोगामी विचार पावोवपाकूय भरपूर वावर केला. दक्षिणायन सारख्या उपक्रमांतल्यान नित्या मामान आपली ही सामाजीक जापसालदारकी सिद्ध केल्या. अशा भोवआयामी विद्यार्थी प्रिय शिक्षक प्राध्यापक नित्यानंद नाईक हांची जयंती आमी आज मनयतात. ही कार्यावळ घडोवन हाडपी पलाश अग्नी स्टुडिओज हे पयलीं पलाश अग्नी फिल्म्स ह्या नांवान व्हिडिओग्राफीच्या मळार मुखार सरले. सुरवातेक फकत कॉलेजीच्या प्रोजेक्टाच्या व्हिडिओ पुरते मर्यादीत आशिल्ले पलाश अग्नी फिल्म्स आज पलाश अग्नी स्टुडिओज ह्या नांवान वेवसायीक मळाचेर स्टुडिओज म्हूण वावर करता. व्हिडिओग्राफीचो वावर करतानाच पलाश अग्नी स्टुडिओजान आपली सामाजीक बांदिलकी जपल्या. कोविड आनी ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान समाजा भितर सकारात्मकता पातळावची, बरे विचार किंवा पॉझिटिव्हिटी पातळावची म्हणून कोविन हे एक प्लॅटफॉर्म पलाश अग्नी स्टुडिओचे सध्या चालू आसा आनी पलाश अग्नी हांच्या फुडारपणा खाला ते यशस्वी जाला. थिंक अँड इंक ही दुसरी आयोजन करपी संस्था एक इंस्टाग्राम हँडल चलयता. ह्या हँडलांतल्यान कलेच्या मळार सृजनात्मक वावर जावचो ह्या हेतून एक व्यासपीठ सगळ्या कलाकारां मुखार निर्माण करता. कृतिशेष नित्यानंद नाईक
ही इश्टागतीची सामाजीक लागणुकेची पारिवारीक नाते संबंध जपपी एका आदर्श व्यक्तिमत्वाची देख आशिल्ली. इश्टागत करपाक नित्याक धर्म, जात, वाठार, शिक्षण, अर्थीक स्थिती, सामाजीक राजकीय निश्ठा, पिराय ह्यो गजाली केन्नाच आड आयल्यो नात. एकदा इश्टागत केली म्हणटकीच नित्या खातीर ती जपपी नित्या, जाणट्यांचो नित्या, भुरग्यांचो नित्या मामा. फुडले पिळगेन नित्या मामाचे हे आदर्श गुण आपणावचे ह्या हेतून हो एक ल्हानसो यत्न म्हणजेच नित्यानंद क्रिएशन. हेतूंतले नित्या म्हणल्यार फॉरएव्हर आनी अनंत म्हणल्यार एंडलेस. अशे पलाश अग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन आनी थिंक अँड इंक हांच्या जोड पालवान आजचे हे व्याख्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतात. आजच्या व्याख्यानाचे मुखेल वक्ते आसात भौमानिस्त चेतन बाब आचार्य. चेतन बाब आचार्यांची हांवें खेरीत वळख करून दिवपाची अशी गरज ना, पूण कार्यावळीचो संकेत म्हणून एक ल्हानशी वळख हांव तुमच्या मुखार चेतन बाबाची करता. कोंकणी चळवळीक जे मोजकेच कुशळ संघटक लाभले आनी ज्यांच्यांनी कार्यकर्त्यांची एक मजबूत फळी निर्माण केली अशा मदले एक फुडारी म्हटल्यार चेतन बाब. निवळ समर्पण भावान कार्य करून सदांच बरे ते सगळ्यांचे आनी चुकले जाल्यार आपले अशे जबाबदारीन मानून आनी त्याच प्रमाण वागून कोंकणीचे कार्य मुखार व्हरपी म्हणल्यार चेतन बाब. नित्या मामाच्या जयंती निमतान चेतन बाबाचे हे व्याख्यान घडून येवप हो एक सुवर्ण योगूच अशें हांव मानता. आनी व्याख्यानाची सुत्रां थोड्या वेळार हांव चेतन बाबा कडेन सोंपयता, पूण तेच्या आदी कांय सुचोवण्यो. उपस्थितां मदीं जर कोणाकूय कितें प्रश्न आसा जाल्यार ते चॅट बॉक्सान घालूं येता आनी व्याख्यान सोंपल्या उपरांत आमी त्या प्रश्नाचेर चर्चा करुया. आनी ते जाल्या उपरांत सर्गेस्त नित्यानंद नायक यादस्तीक जे अनुभव कथन सर्त घडिल्ली त्या सर्तीची आमी इनामां जाहीर करतले. तर आनीक वेळ घेना, हांव कार्यावळीची सुत्रां स्विकारपाक चेतन बाब आचार्य हांच्या कडेन मागता. चेतन सर. नमस्कार. आज नित्याचो जल्मदीस आनी ह्या निमत्यान ही कोंकणी कार्यकर्तो साधना आनी साधना हाचेर ही एक टॉक घडून येता. हांव सुरवातेकच पलाश अग्नी स्टुडिओज, थिंकींग आनीक नित्यानंद हांकां देव बरें करूं म्हणटा की तांणी म्हाका हो टॉक दिवपाक लायक समजले. नित्यानंदाच्या जल्मदिसाक तो ना जातकीर उलोवप हें तशें खूब आमच्या सारक्या खातीर कठीण काम. जे ताका खूब लागीं आशिल्ले ते अजुनूय ताका आपल्या भोंवतणी पळयतात आनी तो आसाच असो धरून आपलो वावर करतात. जर कोंकणी कार्यकर्तो कसो आसचो अशें जर कोणें म्हाका विचारन आनी तेंय बी नित्यानंदाच्या जल्मदिसा, जाल्यार हांव म्हणत नित्यानंदा पुराय जाणून घेयात आनी तशेंच वागात, म्हळ्यारय तुमी बरे कार्यकर्ते जातले. नित्यानंद म्हजो फाटले एक 25 वर्सां सावनचो फ्रेंड आनीक खूब आमी चळवळी भितर बरोबर काम केलां. बाकीच्या इश्टां बरोबरच नित्यानंद आशिल्लो आनीक तांचे बरोबर काम करपाची संद मेळ्ळी. शांत स्वभाव आनी मोगाळ मोवाळ स्वभाव हो नित्यानंदा कडच्यान शिकपाचो आमी खूब जाणांनी प्रयत्न केला. म्हळ्यार आपले तकली जाग्यार दवरून कितलोय कठीण प्रसंग आयलो जाल्यार कशे तरेन फुडें करचो हें नित्यानंदा कडच्यान खूब जाण शिकलात, आमीच अशें न्ही. आनीक नित्यानंदाचें डेडिकेशन,
नित्यानंदाचे सर्वस्व ओपन करपाचें काम हें सगळें खूब जाणांक देख दिवपा सारकें. नित्यानंद कोंकणी चळवळींत आयलो आनीक नित्यानंद व्हड जालो अशें हांव म्हणचो ना. नित्यानंद कोंकणी चळवळीक येवन कोंकणी चळवळ बळिश्ट जाली अशें हांव म्हणत. ताजी कापस्ताद, दुसऱ्याक प्रस्न विचारपाची तरा, अन्याया विरुद्ध वचपाची तरा आनीक खंयच्याय अन्यायाचेर आवाज उक्तावपाची तरा ही खूब तोखणायेची. जेन्ना ताजी नोकरी पर्मनंट नाशिल्ली त्या वेळाचेर सुद्दां एसेंब्ली भितर वचून पत्रकां वाटपाचें धाडस ताणें केल्लें इतली कापस्ताद आशिल्लें. आपल्याली नोकरी गेल्या कोता येता पूण हाजी राजभास कायद्याची अंमलबजावणी जायना इतली तिडक ताका येताली. आनीक ताणें तियाफ आनीक आनंद मंगेश नायक हांचे बरोबर वचून तेन्नाचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे तांचें सेशन चालू आसतना तांणी थंय पत्रकां वाटलें. इतली कापस्ताद कोंकणी कार्यकर्त्यां मदें आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. नित्याच्यो वळखी व्हडल्यो आनीक ताची उठबस सगळ्यां बरोबर म्हळ्यार ल्हानां बरोबर ल्हान जावन वागप आनी व्हडां बरोबर व्हडलो जावन वचप हें खूब कमी जाणां जपता. म्हळ्यार तागेले व्हडले जे इश्ट दर्या सगळे कोंकणी लेखक धरून केरळा, कर्नाटक, मुंबय, दिल्ली ह्या सारक्या वाठारांतले तागेले सगळे इश्ट आशिल्ले. आनीक आमच्या किंवा ताज्या फ्रेंड सर्कला भितरल्या किंवा कोणाल्या ताज्या वळखीच्या भुरग्यां बरोबर रोखडीच ताणें फ्रेंडशीप करची आनी ताका आपलो करून घेवचो इतली नित्यानंद बाबाची कळाश आशिल्ली. जेन्ना आमी जिवना भितर कितें करपाक सोदतात तेन्ना ल्हान जावन जर जिवनाक फुडें करत जाल्यार तो मनीस खूब सफल जाता अशें म्हणटात. कोंकणी कार्यकर्तो साधना आनी साधना हातूंतली पयली साधना ही तपश्चर्या आनी दुसरी साधना म्हळ्यार तुजे रिसोर्सीस इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें. जेन्ना खंयचोय मनीस काम करता सामाजीक काम करता त्या वेळाचेर आपल्या कल्पने भितर तो एक संवसार पळयता किंवा स्वप्ना भितर एक संवसार पळयता आनी त्या संवसाराक प्रत्यक्षांत हाडपा भितर तो काम करता. म्हाका जर खंयची गजाल आवडना जाल्यार ती तशी आसची न्ही त्या खातीर आमी प्रयत्न करता. तुमी घरांतच पळयात म्हळ्यार तुमचे एक घरा बद्दलची एक संकल्पना आसतली, घर कशें आसतलें आनी घर कशें आसचें आनी त्या प्रमाण तुमी त्यो वस्तू त्या जाग्यार दवरतात. म्हणटकच एखादी वस्त हांगची थंयसर जाली जाल्यार तुमकां राग येता, तुमी तिडक उक्तायतात किंवा ती जाग्यार हाडून दवरतात. अशाच तरेचे सामाजीक चळवळींत काम करपी लोक आपल्याक जसो समाज आसपा जाय ताचे खातीर काम करतात. आनी तोच कार्यकर्तो आतां कार्यकर्तो ह्या डेफिनेशनाचो कार्य करपी हो कार्यकर्तो. आतां कोंकणी कार्यकर्तो कोण? जो कोंकणी खातीर काम करता तो कोंकणी करता. कोंकणी खातीरचें काम हें म्हळ्यार आपल्या कोंकणी भितर अशें जावपा जाय आनी ज्यो गजाली जाल्ली नात त्यो गजाली जावपा खातीर आपूण जो काम करता तो
त्यो गजाली जावपा खातीर जो आपूण काम करता तो कोंकणी कार्यकर्तो आनी तो एक संवसार पळयता की आपल्याक असो एक संवसार जाय, असो एक कोंकणी समाज जाय जातून भितर म्हाका ह्यो गजाली आसपा जाय आनी त्यो जर म्हाका थंय दिसना जाल्यार त्यो करपाचो जो म्हजो प्रयत्न आसता तो हांव म्हजे परीन करतां. हो कार्यकर्तो ताजे परीन करता अशें म्हणपा जाता. आतां कोंकणी भितर हें ना, कोंकणी भितर तें ना, कोंकणी हें आसपा जाय आशिल्लें, कोंकणी तें आसपा जाय आशिल्लें, अश्यो खुबश्यो गजाली आमी उलयतना आयकतात किंवा उलोवन वतात किंवा दुसऱ्या कडल्यान आयकतातय बी. आतां कोंकणी भितर ज्यो गजाली ना त्यो गजाली हाडपा खातीर जे वावर करता ते सगळे कोंकणी कार्यकर्ते. ज्यो गजाली आसात त्यो बरी करपा खातीर जे काम करतात ते कोंकणी कार्यकर्ते आनी ज्यो गजाली आसात त्यो राखून दवरपाचें बी काम करतात. ज्यो बरी गजाली आसात त्यो राखून दवरपाचें जे काम करतात तेय बी कोंकणी कार्यकर्ते. आतां कोंकणी भितर हें ना हें जेन्ना आमी म्हणटात त्या वेळाचेर कोंकणी भितर जें आसा ती सगळीं साधनां घेवन आमी ताचेर एक तपश्चर्या करतात, ताचेर साधना करतात आनी जी आमकां साधनां जाय, जी आमची स्वप्नांतली कल्पनेंतली साधनां किंवा संवसार जाय, कोंकणी संवसार जाय तो आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हणटकीर जी मुळावी साधनां घेवन ताचेर साधना करून आपल्याक जाय ती साधनां कोंकणी भितर हाडप, सो हो कोंकणी कार्यकर्त्याचो प्रवास अशें म्हाका दिसता. आतां कोंकणी कार्यकर्ता आमी जेन्ना म्हणटात त्या वेळाचेर फक्त सांगिल्लें काम करप इतलोच त्या कार्यकर्त्याचो आवाठ नासता. कार्यकर्तो हो रोबोट न्ही किंवा मशीन न्ही, म्हळ्यार हें करपा जाय तें केलें उडयलें, तें मॅकॅनिकल काम न्ही. तातूंत भितर कार्यकर्त्याच्यो खुबश्यो गजाली आसतात. ताचो स्वताचें जीवन आसता, ताचो आत्मसन्मान आसता, ताजें दूख आसता, ताजें सूख आसता. हें सगळें घेवन बरोबर व्हरून जेन्ना काम करचें पडटा त्या वेळाचेर कशे तरेन काम करपा जाय हाचेर आमी थोडें उलोवया. म्हणल्यार कार्यकर्त्या कडल्यान खुबश्यो अपेक्षा आसतात आनी अपेक्षा ह्यो काम करतल्या कडल्यानूच आसतात. जो बेकार न्हिदला, जो कांयच काम ना, जो आळशी, ताचे कडल्यान कांयच अपेक्षा दवरना. जो काम करता ताजे कडल्यानूच अपेक्षा आसतात. म्हणटकच ह्यो अपेक्षा लोकांच्यो किंवा आपल्यो स्वताच्यो सुद्दां अपेक्षा आसूं येतात. म्हळ्यार म्हाका हें करपा जाय, हांवें हें करपाक जाय, ही म्हजी लागणूक, हें जेन्ना हांव म्हणटा त्या वेळाचेर ही म्हजे कडलीच अपेक्षा. म्हणटकच जेन्ना म्हजे बद्दलच्यो किंवा दुसऱ्यांच्यो म्हजे बद्दलच्यो अपेक्षा आसात त्यो पुराय करपा खातीर हांव जेन्ना काम करतां त्याच वेळाचेर म्हगेलो फॅमिली बॅकग्रावंड, म्हजी मनस्थिती, म्हळ्यार आज हांव उलयता आसतना फाटल्यान खंय तरी म्हज्या मनाच्या कोनशाक नित्याचो एक हें आसाच. म्हणटकीर तो हांव विरत तकले भितर दवरून सुद्दां हांव तुमचे कडेन उलयतां अशी तरेची परिस्थिती कार्यकर्त्यां भितरय आसता. म्हळ्यार तो जेन्ना काम करता ताजी मानसीक परिस्थिती वेगळीच आसपाक शकता आनी एखाद्या ताजी घरां भितर खूब दूख आसपाक शकता किंवा घरांतले खूब मजा करपाक शकता, ताजे कडच्यान पयस रावन ताका काम करचें पडटा आसत. सो अश्यो खुबश्यो गजाली लक्षांत दवरून तो काम करता आनी म्हणूनच लोकांच्यो अपेक्षा ताजे बद्दलच्यो अपेक्षा वाडटात. आतां अपेक्षा वाडप ही हांव विधायक बाजू अशी धरता, म्हळ्यार पॉजिटिवली आमी पळोवया ताचे कडेन. अपेक्षा पुरोवप म्हळ्यार आपणे दुसऱ्यांच्यो अपेक्षा पुराय करप आनी त्यो जावपाक शकप किंवा ना हो वेगळो भाग. पूण सिन्सियरली प्रामाणीकपणान ताचेर काम करप हें आपल्याच हातांत आसता. म्हणटकीर प्रामाणीकपणान काम करप हो बऱ्या कार्यकर्त्याचो गूण अशें आमच्यांनी म्हणपा येता. जेन्ना कोंकणी कार्यकर्तो जर आमी म्हणटा आसत जाल्यार कोंकणी भितरल्यो कांय मुळाव्यो गजाली आमकां खबर आसपा जाय. कित्या खातीर
एखाद्या वेळाचेर दुसरो जेन्ना तुका प्रस्न करता किंवा वाद घालता तुजे कडेन तेन्ना तुज्या तकले भितर ही क्लॅरिटी आसपा जाय, ही स्पश्टताय आसपा जाय की आपूण जें करता तें सारकें. ही तुजे तकले भितर पयली स्पश्टताय आसपा जाय. म्हणटकीच तूं दुसऱ्याक स्पश्ट करपाक शकता. हाजें एक देख म्हणून हांव घेन की खुबदां काम करता आसतना एक असो टॉन्ट म्हणया किंवा थोमणो असो मारतात की तुमचें कितें कोंकणी ही 5 स्क्रिप्टान बरयतात आनीक तुमी देवनागरी करतात, बाकीच्यांक तुमी वालोर दिनात. हें जेन्ना कोणीय उलयता त्या वेळाचेर आमकां हाजी स्पश्टताय आसपा जाय की कोंकणी हातून ज्यो स्क्रिप्ट्स आसात तातूंत भितर देवनागरीक प्राधान्य कित्याक आसा. बाकीच्या स्क्रिप्टांक लिप्यांक आमी म्हळ्यार नदराड करतात काय ताजे फाटल्यान कितें तरी लॉजीक आसा, कितें तरी तर्कशास्त्र आसा. हें आमी पयलीं समजून घेवपा जाय. देखीक खंयच्याय लिपयेंत बरयलें म्हणून तें वायट असो आसपाकूच शकना. जें कोंकणींतल्यान बरयता ती कोंकणी. जर एखादो कर्नाटकांतलो मनीस आपल्या कन्नड लिपयेंत बरयता आनी वाचता आसतना तो वाचून दाखयता जाल्यार समजुपाचें सगळें समजतलें, तातूंत भितर वायट कांय ना. पूण तेंच जर काडून म्हाका जर वाचपाक दिलें जाल्यार म्हाका कन्नड वाचपाक कळचें ना. म्हणटकीर कोंकणी मनीस आसुनूय बी ताणें जें बरयलां तें म्हजे म्हऱ्यान पावचें ना. तशेंच दर्या आतां केरळा भितर मलयाळम स्क्रिप्ट वापरनात, चडशी वापरनात आनी देवनागरी एक्सेप्ट केला. थोडे कडेन अरेबीक स्क्रिप्ट वापरतात, सो ती बी कमी जाल्या हाल्यांनी. पूण अशा तरेचे लिप्यो जेन्ना चड आसतात त्या वेळाचेर आमचेच जे विचार आसात, कोंकणींतल्याच मळाचेर जे विचार दुसरो कोणी मांडटा त्या वेळाचेर ते पुरायपणान आमकां कळनात. म्हणून स्क्रिप्टां भितर एक हें आसप हें गरजेचें अशें मानतात. आतां दुसरें दर्या रोमी लिपये भितर सुद्दां थोड्यांक तशी इंग्लीश वाचपाक जमना आसत. आतांचे पिळगेक सगळ्यांक जमता पूण थोड्यांक जमना आसत. ताची शास्त्र शिकिल्ली नाशिल्ल्यान म्हळ्यार केन्ना ड बरयतले जाल्यार कशें बरोवपाचें, ट बरयतले जाल्यार कशें बरोवपाचें हें खूब जाणांक खबर नासत. म्हणटकीर ती हें आपणावप जायना. आतां जेन्ना आमी स्क्रिप्टीचो मुद्दो घेतात त्या वेळाचेर कोंकणी भाशा मंडळांत सुद्दां हो स्टँड आसा किंवा बाकीच्या खूब जाणांचो जे रॅशनल थिंकर्स आसा तांचो हो स्टँड आसा की एड्युकेशना भितर आनी राजभास कायद्या भितर रोमी किंवा बाकीच्यो स्क्रिप्ट्स आसचे न्ही. इतल्याच खातीर की स्क्रिप्टाक लागून डिविजन जाता म्हणून न्ही. जेन्ना हें राजभास कायदो जालो जाल्यार किंवा ती स्क्रिप्ट खंयचीय स्क्रिप्ट जर हातून दर्या गोंया भितर रोमी लागता म्हणून रोमीचेरच हांव उलयतां की रोमी जर हातून भितर हाडली, गोंया भितर शिक्षणा भितर जर हाडली जाल्यार दर्या 5वेचें एग्जाम्पल घेवया. 5वेक जर 30 जाणांनी कोंकणी घेतली किंवा 40 जाणांनी जर कोंकणी घेतली जाल्यार थोडी म्हणटले आपल्या रोमींतल्यान शिकपा जाय, थोडी म्हणटले देवनागरींतल्यान शिकपा जाय. म्हणटकच एकाच क्लासीक जेन्ना कोंकणी शिकयतले त्या वेळाचेर 2 वेगवेगळ्यो क्लासी करच्यो पडटल्यो, ताचे वेगळे 2 भाग करचे पडटले. आनी रोमी हें सहसा कोण शिकता? क्रिश्चन लोक शिकता, क्रिस्तांव भाव शिकता. देवनागरी कोण शिकता? कोंकणी शिकता, जो हिंदू समाज शिकता. म्हणल्यारच आमी वर्गाचे 2 वांटे धर्माच्या नांवार घालतले आनी जे संविधाना विरुद्ध जें आमकां संविधानान करपाक सांगलें ना, मनाय केल्या तेंच आमी करपाक सोदतले. म्हणटकच लिपयेचो प्रस्न हो बाकीच्या हातून भितर खंयच्या हातून भितर लिपीवाद हो आसपाची गरज ना. कित्याक खंयच्याय लिपींतल्यान बरयल्यार ते कोंकणी बरयतात. पूण हातून भितर शिक्षणा भितर आनी राजभास कायद्या भितर जेन्ना कोंकणी येतली तेन्ना शिक्षणा भितर आयले जाल्यार हो राजभास कायद्या भितर आयले जाल्यार कितें की हो राजभास कायदो हो ऑफिशियल हें लॉ. म्हणटकच गोवा गव्हर्मेंट जेन्ना मानून घेता की राजभास कायद्यान रोमी आसा आनी देवनागरी आसा म्हणटकर दोनी हें शिकोवप परत कंपल्सरी जातलें
म्हणटकच परत आमी एज्युकेशनाक ती आपोआप येतली. म्हणटकच कोंकणी भाशा मंडळाचो स्टँड किंवा जे रॅशनल चिंततात तांचो स्टँड असोच आसा की सगळ्या तरेच्यो सवलती सगळ्या लिपयांक दिवपा जाय, पूण एड्युकेशना भितर आनीक राजभास कायद्या भितर स्थान फक्त देवनागरीक आसपा जाय. देवनागरीक जेन्ना राजभास कायद्या भितर स्थान आसा किंवा बाकीचे हातून भितर बाकीच्या लिपयांक ना, त्या वेळाचेर देवनागरी भितर साहित्याची वाड जाता अशें आमी म्हणपाक शकना. जो बरें साहित्य बरयता ताणी खंयच्याय लिपी भितर साहित्य बरोवपाक जाता, पूण जेन्ना सरकारा कडेन आमी हें करतात पत्रव्यवहार करतात त्या वेळाचेर देवनागरी करचो अशी अपेक्षा आसा. आनी आतांच्या काळांत सादारण 20-30 वर्सां सुमार जालीं की शाळांनी कोंकणी शिकयतात आनी सगळेच जाण क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुस्लीम भाव गोंयचे सगळेच देवनागरी वाचपाक, उलोवपाक, बरोवपाक जाणात. म्हणटकीर ही खरी अडखळ आमच्यांनी म्हणपा येना. हो फक्त कांय जाणांचो सेल्फीश म्हळ्यार सामको स्वार्थी एक डिमांड, एक मागणी की राजभास कायदो हालोवपाक जाय. ह्या हाजेर जेन्ना आमी क्लियर आसतात तेन्ना कोणी जेन्ना आमकां म्हणटा की तुमच्या हातून भितर इतले तरेचे स्क्रिप्ट अशें तशें, त्या वेळाचेर आमी उत्तर दिवपाक तयार आसपा जाय. जेन्ना आमी कोंकणी कार्यकर्ते म्हणटाले स्वताक त्या वेळाचेर ताका जर उत्तर दिवपाक जर आमी जर हें उरलें म्हळ्यार तयार उरले जाल्यार ताचो फायदो आपल्याकच जाता. दुसरी गजाल खूब जाण अशें म्हणटात, माफ करा, खूब जाण अशे म्हणटात की तुमच्या कोंकणी भितर कितली बोली आसात, शैली आसात, एकट्यान उलयली दुसऱ्या कळना. हो स्वाभावीक भाशेचो स्वाभावीक ही स्वाभावीक तरा. म्हळ्यार खंयच्याय हिंदी, मराठी सगळ्या हातून भितर भासांनी ही बोली किंवा शैली जी आमी म्हणटा ती आसताच. आमच्या कोंकणी भितर कितल्योश्योच शैली आसात. म्हळ्यार आमी जरी प्रस्थापीत पर्यंत आमी पळयलो ना जाल्यार सुद्दां कितले पेडणेची आसा, बार्देशी आसा, साश्टीची आसा, अंत्रुजी आसा, मागीर काणकोणचे वेगळे तरेन उलयतात, गांवडोंगरीचे वेगळे तरेन उलयतात, केपेंचे वेगळे तरेन उलयतात, कारवारचे, मेंगलोरचे, मुंबयचे वेगवेगळे वाठारांतले वेगवेगळे तरेन उलयतात. म्हणटकच जी बोली जी आसा किंवा शैली जी आसा, उलोवपाची स्टायल जी आसा ती वाठारा प्रमाण बदलतलीच. आनी ज्या वाठारांत जे उलोवपी रावतात त्या वाठाराची मुखेल जी भास आसा ताजो इम्पॅक्ट, ताजो परिणाम त्या थळाव्या भाशेचेर जातलोच. हें आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय. आतां तशें जर पळयलें जाल्यार महाराष्ट्रा भितर सावंतवाडीची हें मराठी धरया, सावंतवाडी ते मराठी म्हणटात पूण हरशी ती कोंकणी कडेन चड लागीं, पूण धरया की मालवण, सावंतवाडी हांगचे जे उलयतात ते मराठी अशें धरतात. मराठी ही नागपूरच्या मराठी परस कितलीशी वेगळी, ही विदर्भाच्या हाजे परस कितलीशी वेगळी. जळगांव सारक्या थंय जी मराठी उलयतात ती हांगचे मनशाक कळची सुद्दां ना. म्हणटकर आमी गोंयकार जेन्ना मराठी वाचतात ती पुण्या जी जशी प्रमाण भाशा आसा, पुणेची प्रमाण भाशा आसा ती वाचतात शिकता आसतना किंवा पेपर वाचता आसतना, टीव्हीचेर पळयता आसतना. म्हणटकीर आमकां दिसता की मराठी ही प्रमाण भास आनी ताका आनी बाकीची हें कांय ना. तशें कोंकणी भितरय प्रमाण भास आसाच, जी चडांत चड लोक उलयतात ती अंत्रुजी कोंकणी ही प्रमाण भास अशें आमी कोंकणी भितर मानतात. म्हणटकच दर्या हिंदी भितर हिंदी ही तांची ऑफिशियल हें लँग्वेज, ही प्रमाण भास हिंदी जी उलयता ती. पूण ताजे तेकून जितले वाठार आसात, दर्या भोजपुरी सारकी इतले लोक, इतले पिक्चर तातूंतल्यान येतात, ती सुद्दां ताजी एक डायलॅक्ट, बोली भाशा किंवा शैली उलोवपाची. म्हणटकीर ती सुद्दां प्रमाण भाशा न्ही. म्हणटकच जेन्ना आमी दुसरो कोणी जेन्ना आमच्या बोलेक हें करता, बोट दाखयता, त्या वेळाचेर हें आमी आमच्या हातूंतल्यान सांगपाची गरज आसता.
हे हांव मुद्दम म्हज्या ह्या हातून भितर उलोवपा भितर मुद्दम घेतलां की खुबशे आरोप जाता ते इतल्याचेरच जातात. एक तर लिपी नाजाल्यार बोली तुमची कांय स्टँडर्ड ना अशे तरेचोच तांचो रोख आसता. म्हणटकीर जेन्ना एखादो मनीस कोंकणी कार्यकर्तो ह्या लायनीचेर जेन्ना क्लियर आसता, ज्या लायनीचेर जेन्ना स्पश्ट आसता, त्या वेळाचेर तो दुसऱ्याक सांगपाक शकता तशें न्ही बाबा हें अशें. अशे कितलेशेच प्रस्न तुमकां तुमच्या प्रवासा भितर येवपाक शकतात. म्हणटकच त्या प्रस्ना खातीर आपणे तयार रावप हें कोंकणी कार्यकर्त्याचें मुळावें हें आसपा जाय. म्हळ्यार ताका भान आसपा जाय की आपणें हें वाचपा जाय, हें समजून घेवपा जाय आनी ताजे प्रमाणें आपणें तयारी करपा जाय, जाका लागून दुसऱ्याचो जेन्ना प्रस्न येता त्या वेळाचेर आपल्याक ताजेर उत्तर दिवन ताका कन्विन्स करपाची संद मेळटली. आतां खुबदां आमी जेन्ना कोंकणी कार्यकर्तो बेजिकली जाल्यार तो बरो जर आसपा जाय जाल्यार स्वता तो कन्विन्स्ड आसपा जाय. म्हळ्यार स्वताक ताका खुबश्यो गजाली पटिल्ल्यो आसपा जाय. जर त्यो गजाली पटिल्ल्यो आसल्यो जाल्यारच तो बरे तरेन त्यो दुसऱ्याक सांगपाक शकतलो आनीक ताजेर आपली मत प्रखरपणान दुसऱ्याक सांगपाक शकतलो. कोंकणी कार्यकर्त्यां भितर खुबदां हांवें पळयलां की चडशे कार्यकर्त्यांक की एक मातसो आत्मविश्वासाचो अभाव दिसता. तांकां खंय तरी आपूण जेन्ना दुसऱ्या मुखार कोंकणी उलयतलो त्या वेळाचेर दुसरो आपल्या हांसतलो, आपूण ज्या बोलयेंतल्यान ज्या शैलींतल्यान आपूण उलयता तें जर दुसऱ्यान आयकलें जाल्यार आपल्याक दुसरे लोक हांसतले असो तरेचो एक कॉम्प्लेक्स म्हणया ताका किंवां म्हळ्यार तो आत्मविश्वासाची ती कमतरताय अशें हांव म्हणन. तो आत्मविश्वास कोंकणी मनशाक येवपा जाय, कोंकणी कार्यकर्त्याक येवपा जाय. आमी धरता आसतना जरी कितली प्रमाण भाशा जरी धरली जी बरोवपा भितर परत येता, सगळ्या हातूंत भितर पेपरान येतली किंवा शिकपा भितर येतली, बाकीच्या खंय खंय जे प्रिंट जावन येता थंय ती प्रमाण भाशा येतली. ती तशी आपल्याक उलोवपाक कळना हो एक आत्मविश्वास जो खंय तरी कमीपण आसा त्या आत्मविश्वासाचें तातूंतल्यान भायर सरपाची गरज आसा. म्हळ्यार हांव जर काणकोणचो आनी काणकोणांत जशी उलयता तशी जर हांव उलयतां जाल्यार हांवें ती आत्मविश्वासान उलोवपा जाय. कोणूय कितें आसूं न्ही, जर ती पेडणेच्या जो कोण आसा किंवा तो सपोज जर बार्देसचो आसा किंवा साश्टींतलो आसा ताका चड जड वता अशें तो म्हणटा आसत जाल्यार ताजें ती भास समजून घेवपाचें तें अज्ञान अशें मानून वचपाक जाय. म्हळ्यार हांव प्रमाण भाशे कडेन उलोवपाक म्हाका त्रास जातात म्हणटगीर हांव व्यक्त जायना अशें आसपाक जायना. म्हळ्यार प्रमाण भाशेंतल्यान जरी म्हाका उलोवपाक येनासलें जाल्यार म्हज्या बोलयेंतल्यान म्हज्या शैलींतल्यान उलोवपाक म्हाका तितलो आत्मविश्वास आसपाक जाय जाल्यारच हांव बाकीच्या कडेन संवाद करपाक शकतलो आनी बाकीच्या कडेन म्हजे विचार पावोवपाक शकतलो. जर पेडणेचो कोणूय आसत जाल्यार साहजीक तो पेडण्या महाराष्ट्राक लागीं आसा म्हणटगीर मराठीचो त्या हाजेर भाशेचेर प्रभाव आसपाक शकता किंवा जे साश्टींतली खूब जाण जे चडशे क्रिस्तांव भाव जी शैली उलयतात तांकां लज दिसपाची कांय गरज ना. प्रमाण भाशा आनी ती बोली हातूंत भितर जरी कितलेंय जरी अंतर आसलें जाल्यार सुद्दां ती उलयतना जर आमी आत्मविश्वासान जर उलयलें जाल्यार तो मुद्दो जो आपूण सांगपाक सोदता तो मुद्दो बरे तरेन दुसऱ्या मेरेन पावपाक शकता. म्हणटकच तुमची एक गजाल आमी लक्षांत दवरपा जाय, हांव जर काणकोणचो आनी हांव जर म्हजे बोलयेंतल्यान उलयतां जाल्यार एक तरेन हांव कोंकणीचीच सेवा करतां. हांव ही बोली तिगोवन दवरपा खातीर वावर करतां. म्हणटकच ही बोली तिगोवन दवरपाकच जाय आसता. आतां जर
आमी जेन्ना अशे समाजा भितर वावुरतात सगळ्यान एकूच तरेचे कपडे घाले, एकूच तरेचे जेवण जेवले किंवा सगळी स्टँडर्डायज केलें जाल्यार ह्या समाजाची परिस्थिती कितें जातली. म्हणटकीर आमचें कॉन्स्टिट्युशनच सांगता की आमच्या विभिन्नतायेंतल्यान विविधतेंतल्यान एकता हें आमचें संविधान सांगता. म्हणटकच त्याच तरेन आमच्यो ज्यो शैली आसात भाशेच्यो त्यो जपपाचें काम हें आमचेंच. म्हणटकच हांव जेन्ना म्हज्या काणकोणच्या बोलयेंतल्यान किंवा शैलींतल्यान उलयतां त्या वेळाचेर हांव काणकोणची शैली प्रोटेक्ट करतां, हांव ती तिगोवन दवरतां. म्हणटकीर हो कॉन्फिडन्स हो आत्मविश्वास म्हाका आसपा जाय जाल्यार हांव तितल्या आत्मविश्वासान उलोवपाक शकतलों आनी दुसऱ्या मेरेन पावपाक शकतलों. जेन्ना कोंकणी कार्यकर्तो काम करता त्या वेळाचेर आपलीं मतां ताका ठामपणान मारपाक कळपाक जाय. म्हळ्यार आमी खुबदां फाटल्यान रावतात. म्हळ्यार हांवें कितें जर विचारलें जाल्यार दुसऱ्याक कितें दिसतलें काय किंवा दुसऱ्याक तो दुसरें कितें सपोज जर आपल्याक हें करता म्हळ्यार उलयता जाल्यार तो उलोवं न्ही, आपणें आपल्यालें काम करया अशे तरेन आमी चिंततात. पूण गरज आसता ती आपलें मत मांडपाची, ठामपणान मांडपाची आनी दुसऱ्याक कन्विन्स करपाची. म्हणटकच ही कलाय बी आपणें आत्मसात करून घेवपाक जाय. जेन्ना आमी कोंकणी कार्यकर्तो म्हणून काम करतात त्या वेळाचेर आमी पयलीं कन्विन्स आसपा जाय. आमी पयलीं आमकां खबर आसपा जाय हांव हें काम कित्या खातीर करतां. आनीक ताकाच लागून आमचे म्हळ्यार आमी ज्या तरेन काम करतात ताका कमिटेड आसपा जाय. म्हळ्यार आमकां जेन्ना आमी कन्विन्स आसतले की ह्या कारणा खातीर हांव हें काम करतां, म्हळ्यार कोंकणीचें खंयचेंय जर काम करतां जाल्यार हांव कित्या खातीर करतां हें जर हांव कन्विन्स जर आसत जाल्यार म्हाका तें काम करतना म्हजी लागणूक वाडटली. जर आमी खुबदां भुरग्यांक चडशे भुरग्यांक सांगतात कितें म्हळ्यार हें काम कर, तें काम कर, अभ्यासा बस किंवा आनी कितें काम कर अशें. पूण त्या वेळाचेर त्या भुरग्यांच्या तें तकले भितर आसना की आपणान हें काम करचें अशें तांकां दिसना आनी ती वेले वयर करतात, करपाक जाय म्हणून करतात. म्हणटकीर एक तर तें काम सारकें जायना आनी दुसरें ताजेर म्हळ्यार तें काम जशें जावपाक जाय तशें जायना. पूण तेंच जर तांकां सारकें समजून तांकां कन्विन्स करून पटोवन दिवन जर सांगत आनी तांकां त्या कामा भितर जर इंट्रस्ट आवड निर्माण करून जर सांगत जाल्यार ती कामां चड बरे तरेन करपाक शकता. तशेंच कोंकणी कार्यकर्त्याचें जशें आमकां जर एक काम करपाचें आसा तें समजून घेवन जर आमी तातूंत भितर आवड तयार करून जें कितें करपाक जाय तें मनां पटून जर आमी केलें जाल्यार त्या काम करपांतली कमिटमेंट आमची चड आसतली आनी तें काम चड बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. आतां कोंकणी कार्यकर्तो जेन्ना म्हणटात कार्यकर्त्या हाका सद्या समाजा भितर स्टेटस ना अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार कितें की तो जर काम करता आसत जाल्यार तो दुय्यम दर्जाचो. जे मुखार करतात किंवा जे कितें साहित्यीक आसात किंवा बाकीची फिल्डां भितर कलाकार आसात किंवा अशे जर आसत जाल्यार तांकां वयलो दर्जाचो मान आसा आनी जो कार्यकर्तो आसा ताका मातसो हिणसावपाचो असो तरेचो वागप जाता जनरल. म्हळ्यार जर कोंकणी कार्यकर्तो आनी जर साहित्यीक किंवा कलाकार जर एकाच माटवा भितर आसत आनीक जर एक खुर्ची जर काडपाची जर आसत जाल्यार कोणूय येवन तो कार्यकर्त्याकच सांगतलो, तो लेखकाक किंवा हाका सांगचो ना, कलाकाराक सांगचो ना. हांवें उदोळ म्हणलें तशें ज्यो अपेक्षा आसतात त्यो अपेक्षा तयार आपुणूच करता. म्हळ्यार जो काम करता तोच अपेक्षा तयार करता. जेन्ना कलाकार किंवा कलाकारां भितर किंवा लेखकां भितर साहित्यकारां भितर अशे कार्यकर्ते आसना अशें हांव म्हणना. पूण जे स्वताक हे वेली दर्जाचे समजतात, फुडारी समजतात आनीक सादी काम करपाक जांकां लज दिसता ते हांव तांकां कार्यकर्त्यां भितर धरना. जे कलाकार आसतात ते खूब जाण कार्यकर्ते हांवें पळयल्यात आनीक खूब
लेखकांक साहित्यकारांकय बी हांवें कार्यकर्ते म्हणून पळयलां. म्हणटकच हांव तांकां कडेक दवरून जे स्वताकच आपूण एक प्रस्थापीत ह्या हातून भितर घालतात आनीक काम करतात, म्हळ्यार आपूण आपल्यालें वागप आसता, त्या वेळाचेर कोंकणी कार्यकर्त्याकच कामां सांगप जातात. म्हणटकर हो म्हजो स्टेटमेंट की कोंकणी कार्यकर्त्यांक सदांच म्हळ्यार खुबदां अशें जर काम करपाक जालें जाल्यार ताका दुय्यम स्थान दिवनच काम सांगप जाता. आनी म्हणटकर कार्यकर्तो ताका आत्मसन्मान हो आसताच. म्हणटकच दुसऱ्याक जेन्ना आमी कामां सांगतात त्या वेळाचेर दुसऱ्याचो आत्मसन्मानाचो रिस्पेक्ट, ताचो आदर करप हें बाकीच्यांक कळपाक जाय. इतली समज, इतलें अंडरस्टँडींग बाकीच्यां भितर आसपाक जाय. पूण तें खुबदां आमकां कमी दिसता. जो कोंकणी खातीर काम करता हो दुय्यम दर्जाचो नासताच, तो खरें तर बाकीच्या कलाकारां परस किंवा लेखकां परसय व्हडले दर्जाचो आसता. तो असलीं बाकीचीं कामां करता म्हणून खंय तरी कलाकाराक साहित्यकाराक एक स्थान मेळटा, एक जागा मेळटा जंय आपल्याक ताका पुरायपणान व्यक्त जावपाक मेळटा. म्हणटकच जेन्ना कार्यकर्तो जेन्ना काम करता तेन्ना ताजोय आत्मसन्मान राखप ही दुसऱ्याची जबाबदारी, ती बी बाकीच्यांनी समजून वचपाक जाय. आतां जेन्ना हाका कार्यकर्तो हो म्हज्या मतान फुडारी आसता अशें हांव परत परत म्हणटा, खुबदां म्हणटा. कित्याक ताका लोकांक, बाकीच्या कार्यकर्त्यांक बरे तरेन मुखार कशें घेवन वचप हेंय बी कळपाक जाय आसता. म्हळ्यार एकूच काम जेन्ना 10 जाण जाय पडटात त्या वेळाचेर एकट्याच्यान तें काम करपाक जायना. म्हणटकीर ताजो ताळमेळ सगळ्यां कडेन आसपाक जाय आनी तो एकमेकांचे समन्वयान तें काम जावपाक जाय. म्हणटकीर बाकीच्यांक बरोबर कशें घेवन वचप हें जेन्ना कार्यकर्त्याक कळटा तेन्ना तें काम चड बरें जाता. आनी तो गूण आसप म्हळ्यारच ताका फुडारपण करपाची कुवत आसा अशें आमी धरपाक जाय. जेन्ना खंयचेंय काम जर 10 जाणांच्यान करपाचें तें एकट्याच्यान हें करपाक जायना हें आमी कन्विन्स आसतात. तरी पूण बाकीच्यांक घेनासतना जेन्ना हांव तें करपाक वता त्या वेळाचेर तें काम फसता. म्हणटकच तें आमी तकले भितर दवरपाकच जाय की 10 जाणांची जेन्ना गरज आसता तेन्ना आपलो इगो, बाकीचे सगळे आपल्याली ताचे कडेन कितेंय जर वायटपण आसत जाल्यार ते सगळे कडेन दवरून आमकां त्या कामा खातीर एक कडेन येवन तें काम करपाची गरज आसता. म्हणून त्या फुडारपणाची कार्यकर्त्यांक गरज आसता. हो कार्यकर्तो एक्चुली किंग मेकर आसता. तो सत्ता भोगना, तो सत्ते खातीर दुसऱ्या आपलो पर्याय दिता. म्हळ्यार तुमी हें पळयतात म्हळ्यार राजकीय कार्यकर्ते सुद्दां जर एखादो आमदाराच्या हाका रावला, वेंचणुकेक रावला जाल्यार ताजे कार्यकर्ते काम करतात. ताका तसो स्वताचो हें नासता, तो किंग मेकर आसता. तो निवडून हाडपा खातीर प्रयत्न करता. म्हणटकीर तो किंग मेकर आसता खुबश्या अर्थान. एक सदांच आमच्या तकले भितर हें आसता की आपूण सादो, आपूण मातसो कमी हाजो दर्ज्याचो. म्हणटकीर आपणें प्रस्न विचारलो जाल्यार दुसऱ्याक कितें दिसतलें. पूण जर कोंकणी कार्यकर्तो जर बरो जावपाक जाय आसत जाल्यार दुसऱ्याक प्रस्न विचारपाक आपल्या भितर धमक आसपाकच जाय. ती मागीर कोणाकय आसूं, ती राजकीय हातून भितर आसूं किंवा साहित्यीक वातावरणाक आसूं किंवा खंयच्याय वातावरणांत आसूं, ती धमक कोंकणी कार्यकर्त्यान दवरपाकच जाय. कित्याक ताका प्रस्न विचारप म्हळ्यारच 10 जाणांच्या मनाक जे प्रस्न आसात पूण ते जे विचारपाक शकना ते आपूण विचारता हें भान सदां दवरपाक जाय. आनीक दुसऱ्याक प्रस्न विचारपाचे बळगे दवरपाक जाय. खुबदां आमी एक जर विचार आयलो जाल्यार ताका प्रस्न विचारनासतना तो दुसऱ्याक धाडटात विचार. वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर जर पळयलें जाल्यार हें खूब दिसता. मागीर एक जर फॉवर्ड आयली जाल्यार ताचेर टप्प करून आमी ती दुसऱ्याक फॉवर्ड करता. ताचेर विचार सुद्दां करना हें बाबा खरें आसा काय कितें हें विचार सुद्दां करना. पूण हाका लागून हांव त्या अन्यायाचो एक भाग जाता. जी मॅसेज म्हाका आयल्या ती ज्या मनशाक लागता ती हांव
क्रॉस चॅक करनासतना जेन्ना दुसऱ्याक धाडटा त्या वेळाचेर हांव त्या मनशाचेर जो अन्याय जाता ताजो भाग जाता, हें टाळपाक जाय. प्रस्न विचारपाचे परत प्रस्न विचारपाची धमक हातून भितर आसपाक जाय. आमच्या खुबश्या धर्मांनी प्रस्न विचारिल्ले आवडनात. म्हळ्यार जर तूं विचारल्यार तूं चड शाणो इतलें तेंप हें चलत आयलां, हाका तूं प्रस्न विचारता, असो तरेचो आमचो वागपाची तरा आसता. पूण प्रस्न विचारपाक जाय, जें मना पडटा तेंच स्विकारपाचें आनी मना पडना तें आमी विसरून वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. जेन्ना काम करतात त्या वेळाचेर कार्यकर्त्यान निर्लज्ज जावन काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. निर्लज्ज हें हांव विधायक तरेन म्हणटा. म्हाका खंयचेंय काम करता आसतना जर म्हाका एखाद्या कार्यावळी खातीर काम करता आसतना जर सान्न मारची पडली जाल्यार म्हाका तातूंत भितर कांयच दिसपाक शकना. हांव जसो घरा कडेन सान्न मारता तसोच हांगा मारतलो, कित्याक ही म्हजी कार्यावळ जेन्ना हांव म्हणटा त्या वेळाचेर म्हाका दिसता कितका म्हळ्यार हांगा हांव जसो घरा कडेन वागता तशेंच हांवें हांगा वागचें आनीक तें म्हजें कर्तव्य म्हणून हांव हांगा सान्न मारता. म्हळ्यार 10 जाणां मुखार सान्न मारली जाल्यार हांव म्हजी डिग्निटी म्हजें समाजांतलें स्थान कमी जाता असो अजिबात तातूंतल्यान हें आसना. म्हाका कामाचें म्हत्व खबर आसपाक जाय. डिग्निटी ऑफ लेबर जाका म्हणटात तें म्हाका खबर आसपाक जाय. म्हणटकीर सादेंतलें सादें काम करपाकय म्हाका लज दिसपाक जायना. जें गरजेचें आसता तें त्या वेळार करपाकच जाय. कितली त्रास काडपाची तयारी म्हजी आसपाक जाय. जेन्ना हांव बरें कार्यकर्तो जर जावपाक शकता जाल्यार कितलीच त्रास काडपाची, म्हळ्यार जायना अशें म्हणून सोडून दिवप हातूंत भितर म्हाका बऱ्या कार्यकर्त्याचे गूण अशें दिसना. जर चिकाटेन आनीक म्हळ्यार जितली त्रास काडप शक्य आसा तितली त्रास काडून एखादें जर हांव काम करता जाल्यार तें सफल जावपाच्यो पर्संटेज टक्केवारी हांव वाडयतां. म्हणटकच तें काम सफल जावपाक शकता आनी जावपाची हें टक्केवारी चड आसता. म्हणटकच म्हाका दिसता की कमिटमेंट आनीक कितले त्रास करपाची जी एक तयारी आसपा जाय ती आमच्या हातूंत भितर आसपा जाय. जेन्ना खंयचीय आमी काम थरयतात, मोख थरयतात त्या वेळाचेर ती कितली पयस जरी आसली जाल्यार सुद्दां आमी जे त्या वाटेन वतात, मोखी मेरेन वतात, थंय मेरेन पावपाची जिद्द आमची आसपाक जाय आनी ती मोख हातासपाची बी आमकां हें आसपाक जाय. देख दिवपाची जर जाली जाल्यार कोंकणी कार्यकर्तो हो फक्त मांडावळ आनी हें करपाचो कार्यकर्तो हो कोंकणी कार्यकर्तो जाता अशें ना. म्हळ्यार ज्या वाठारां भितर ज्या विभागां भितर म्हाका ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचो वापर करून हांव तें काम करता. म्हळ्यार आतां धरया कोंकणी मळाचेर अणकारा खातीर खुबसो वाव आसा. त्या वेळाचेर जर हांवें ट्रान्सलेशन्स करून अणकार करून जर काम सुरू केलें जाल्यार म्हज्या अणभवाचो आनीक हाजो ज्ञानाचो वापर करून हांव कोंकणी मळार भर घालता. म्हळ्यार म्हजे नदरेंतल्यान तोय बी कार्य करतोच. जर एखाद्यो साहित्यकार बऱ्यो साहित्यीक कलाकृती हें करून जर तयार करून सपोज जर कोंकणी भितर हाडटा आसत जाल्यारूय बी तो कोंकणी कार्यकर्तो अशें म्हाका दिसता. कोंकणी कार्यकर्त्याक काळाचें भान आसप सामकें गरजेचें. म्हळ्यार हांव सदांच म्हणटा की गांधीचो विचार आज जर आशिल्लो जाल्यार तो कितपत सफल जातलो आशिल्लो हाजेर म्हाका प्रस्नचिन्ह दिसता. म्हणजे हें खाजगी मत की 1947 जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो त्या वेळाचेर लोकांची मनस्थिती, त्या वेळावेली लोकांची कमिटमेंट ही आतां समाजा भितर आसा काय म्हणून जर त्या वेळाचेर गांधी विचार पटलो आनीक अहिंसा हें पटलें आनी लोकांनी तें आपणायलें आनीक स्वातंत्र्य मेळ्ळें जाल्यार आयच्या घटकेक तें आपणावप आनीक हें करप शक्य आसा काय हो म्हाका सदांच प्रश्न पडटा. म्हणटकच काळाचें भान दवरून कार्यकर्त्यान हें करपाचें जें चलत आयलां तशें करपाची गरज नासता. पूण ह्या काळांत आतां टॅक्नॉलॉजी वापरून किंवा बाकीची सगळी गजाली वापरून जशें वागपा जाय तशें वागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. जेन्ना कोंकणी कार्यकर्तो म्हणटात म्हाका सगळ्यांत चड म्हत्वाचें दिसता तें ताचें चरित्र.
म्हणटकच म्हाका दिसता की स्वताचें चरित्र सांबाळप हें सामकें गरजेचें. जेन्ना हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष जालो त्या वेळाचेर म्हजो एकटो सद्याचे कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष साखरदांडे सरान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें, चेतन, जर तूं बरी काम करतलो जाल्यार हो तुजो इनकम सोर्स आसपा जायना. कोंकणी चळवळ हो तुजो इनकम सोर्स आसपा जायना. तुजो इनकम सोर्स दुसरो आसपा जाय. आनीक तें म्हाका पुरायपणान पटिल्लें. आनीक म्हजो बाकीचो वेवसाय आशिल्ल्यानूच हांव बरो कार्यकर्तो जावपाक शकलो, म्हजे तरेन तरी, म्हजे नदरेन तरी, बाकीचे मानू ना मानू. पूण म्हाका दिसता की हांव जें कितें करपाक शकलो की म्हजो बाकीचो वेवसाय, म्हजें पोट ह्या कोंकणी चळवळीच्या हातून भितर नाशिल्लें, म्हजें तें पोट दुसरी वेवसाया भितर आशिल्ल्यान बरे तरेन हांव करपाक शकलो अशें म्हाका दिसता. म्हळ्यार जर हांव जेन्ना कोंकणी चळवळी भितर काम करता आनी जर तातूंतल्यान जर म्हजें उत्पन्न काडपाची जर प्रक्रिया सुरू जाली जाल्यार लोकांच्या नदरेंतल्यान म्हजे कडेन पळोवपाचो हें दृश्टीकोन वेगळो जाता. आतां हांव अशें म्हणना की कोंकणी चळवळींतल्यान आपलें उत्पन्न तयार करपाक जायना अशें हांव अजिबात म्हणना. जर कोंकणी वापरून जर आपलें उत्पन्न, दर्या शिक्षक, लेखक किंवा जर तितल्याच ताकदीचे आसा जाल्यार अणकार करपी हे कोंकणीचेरच खुबशे जाण जगतात. म्हणटकीर तातूंतल्यान कांयच हें जायना. पूण कोंकणी आपूण काम करता आसतना जो आमी ताका आड वाटेन जो पयसो करपाचो एक जो टॅम्पनेस आसता, मोह आसता, तो आमी टाळपाक जाय. किंवा आमी जेन्ना अशें सामाजीक काम करतात त्या वेळाचेर दुसऱ्या हाजो म्हळ्यार बायलांच्या बाबतीन किंवा चली आसत जाल्यार दादल्यांच्या बाबतीन किंवा अशे तरेचे जो रेस्पेक्ट सांबाळून आनीक जितलें अंतर दवरपा जाय तितलें अंतर दवरून जर आमी वागले आनी जर चरित्र जर निवळ दवरलें, फक्त हांव हातूंतल्यानच म्हणना, म्हळ्यार फिजिकल म्हणना, पूण पयशांच्या दृश्टींतल्यान सुद्दां जर चरित्र आमी निवळ दवरलें जाल्यार एक आमकां मोरल रायट आसता, एक आमकां मनाची एक उबारी मेळटा, जाका लागून आमी खंय दुसऱ्या म्हळ्यार नदरेंतल्यान पडपाक शकना. आनी एक गजाल लक्षांत दवरपा जाय की दुसऱ्याक फटोवपाक शकता पूण आपल्या मनाक फटोवपाक शकना, ही एक गजाल. आनी कोणाच्याय नदरेंतल्यान देंवल्यार जाता पूण स्वताच्या नदरेंतल्यान आपणें केन्ना देंवपाक जायना. इतले तरेचे कॅर आपणें घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. जसो नित्य मामा आशिल्लो तसो तरेचें व्यक्तिमत्व जर आमी जर प्रत्येकट्यान म्हळ्यार डेवलप करपाचो, विकसीत करपाचो जर आमी प्रयत्न जर केलो जाल्यार बरो कार्यकर्तो जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. मोवाळ उतर हें खुबशे घाय आमकां पेकोवपाक मदत करता. म्हळ्यार रागान काडिल्लें एक उतर कितलेशेच घाय घालता आनी मोगान दिल्लें एक उतर कितलेशेच घाय पेकयता. हें खुबशे जाणांक अणभव हाचो आसा. आनी नित्य मामाची देख घेवन सपोज जर सांगलें जाल्यार म्हाका खबर आसा की नित्य मामाक अशें हाता बोटान मेळपा सारके इतले दुस्मान आसतले, म्हळ्यार दुस्मान नाच अशें म्हणपा जाता. पूण कितें आसता की तोंडार दाखोवपी फ्रेंड म्हणूनय बी दुस्मान आसतात. सो तशे तरेचे तागेले दुस्मान आशिल्ले. पूण डायरेक्ट की हो नित्य मामाल दुस्मान नाशिल्लो, नित्य मामाक दुस्मान नाशिल्लो, दुसऱ्याक नित्य मामा एखाद्या दुस्मानसो दिसता आसतलो. पूण त्या तरेचें व्यक्तिमत्व आपणें जर हें करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता चड बरे तरेन आमी कोंकणीचें कार्य करपाक शकतले. इतलेंय जेन्ना आमी हें म्हणटात म्हळ्यार चडसो भर आमी जर बरो मनीस जावपाचेर जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयचेंय काम, फक्त तें कोंकणीचेंच न्ही, खंयचेंय काम आमच्यांनी तें बरे तरेन करपाक शकतात आमी. आनी ते कोंकणी चळवळ, कोंकणीची उदरगत ही चड प्रमाणांत जातली अशें म्हाका दिसता. एका वाक्यान जर तुमी विचारशत की कोंकणी कार्यकर्तो कसो आसचो, म्हाका एक दोन उदाहरणां दिवन सांग जर म्हणत जाल्यार पयलीं हांव उदाहरण दिलें तें नित्याचें तशें, म्हळ्यार ताजें वागणूक हें. दुसरें हांव दिवन उदय बाबाचें. उदय बाब भेंब्रो पुराय जीण जाणें कोंकणी खातीर ओंपली. ज्या वेळाचेर कोंकणी आनी बाकीची हेर कितें ताजे मुखार राजकीय संद आशिल्ली, वेवहारीक संद आशिल्ली, बाकीची कितल्योश्योच गजाली ताजे जिणे भितर आयल्यो, पूण कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी असो जो पुराय जिवनभर आपणें एक आपणें हें धरून रावलो
तो म्हळ्यार उदय बाबा सारको म्हळ्यार जाका पळयतकीर आपशींच मान भागवता असो तरेचो एक कार्यकर्तो जे आमच्या आमकां हाका लागून म्हळ्यार आमकां आमच्या भाग्यान म्हणया आमी की आमकां उदय बाबा सारकी एक देख दोळे मुखार आसा तसो आमी जावपाची प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कितलोसोच त्याग तांचें जर जिवन तुमी जर वाचपाचो प्रयत्न करत खंय बरयलें ना हें पूण तांकां जर वळखतात खुबशे जाण ते जर पळयले जाल्यार कितलेशेच अशे मोह तांचे जिवना भितर आयले किंवा कितलेशेच अश्यो त्याग तांणी कितलेशेच केले. म्हळ्यार जे कोंकणी खातीर हरसो कोणी जाल्यार ना आपूण हेंच पयलीं पळयता तें मागीर पळया अशें म्हणटा आशिल्लो पूण कोंकणी हें प्राधान्य आनी कोंकणी हीच आपली प्रायोरिटी दवरून उदय बाबा सारक्यान काम केलें. तातूंतले जरी आमकां 10% जरी स्विकारपाक जर आमी शकले जाल्यार आमी बरे कार्यकर्ते जावपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. फक्त वतवती इतलेंच सांगता की खंयच्याय हातून भितर परिस्थिती भितर मनीसपण आनी दुसरे वाटेच्यान कितेंय जरी असलें जाल्यार मनीसपणाकच आमी प्रेफरन्स आमी प्राधान्य दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ज्या वेळाचेर कोंकणी खातीर झगडटना कितल्याशाच जाणांचे हें वता म्हळ्यार जीव वता त्या वेळाचेर म्हाका मनीसपण चड लागींचें अशें म्हजें पर्सनल मत की मनीसपणाकच आमी धरून बाकीची सगळीं कामां करपाक जाय. म्हळ्यार खंयच्याय हातून काम करता आसतना की मनीसपण सोडून आमी मुखार वचपाक जायना अशें म्हजें मत. जी कोंकणी कार्यकर्तो म्हणून आमी मुखार वता आसतना ताका मनीसपणाच्या आवरणा भितर घालून आमी हें आवरण कितलें व्हडलें आसपाक शकता पूण कोंकणीचें काम करपाक जाय आनी जें कोंकणीचें खंयचें काम आसा तें जर आपूण करता जाल्यार आपूण अभिमानान सांगपाक कळपाक जाय की हांव कोंकणी कार्यकर्तो अशें म्हणून. कोंकणी कार्यकर्तो हें सगळ्या स्थरांच्या वेलें पद अशें म्हाका स्वता दिसता. म्हळ्यार बाकीची जी पदां आसात तांच्याकय कोंकणी कार्यकर्तो हें बिरूद लावपाक मेळप हें सगळ्यांत वेलें पद अशें म्हाका दिसता. हांव सगळ्यांक ह्या वेळाचेर देव बरें करूं म्हणटा. ही संद म्हाका तुमचे कडेन उलोवपा दिल्ल्यान हांव सगळ्या संस्थांचे उपकार मानता. जर आसत जाल्यार विचारपा येता. चडांत चड देव बरें करूं चेतन सर. थोडे प्रश्न आयल्यात हांगासर. हांव पयलो एक प्रश्न वाचता. हो प्रश्न आसा सर म्हजो आवाज येता न्ही? येता येता. हो प्रश्न आसा विशाल सिनाय खांडेपारकराचो. ते विचारतात कोंकणी विकसीत करतना कोंकणी कार्यकर्त्यांक फुडाराची आव्हानां पेलूंक तुमी आज कितें संदेश दितले? संदेश दिवपा इतलो हांव व्हडलो न्ही अशें हांव मानतां. हांवें पुराय उलोवपा भितरच म्हणलां की कमिटमेंट आनीक म्हळ्यार हांव म्हणत ताका की कन्विन्स जावन काम करप आनीक झोकून दिवप हे तिनूय सपोज जर आमी घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता खंयचें काम बरे तरेन पुराय करप जाता. म्हाका दिसता हांवें सारकी जाप दिल्या. हय फुडलो प्रश्न आसा सर. सुचेता पै हाणें विचारला कार्यकर्तो आनी सामान्य मनशा भितर कितें फरक आसा? ताणें फळाची अपेक्षा धरची न्ही अशें म्हाका दिसता अशें तेणें फुडें जोडलां. सो बेजिकली ताजो प्रश्न आसा सर कार्यकर्तो आनी सामान्य मनशा भितरल्या फरकाचो. हांव दुसरे तरेन घेन म्हळ्यार जेन्ना काम करता तेन्ना फळ मेळचें म्हणूनच काम करता. म्हळ्यार ते पर्सनल स्वार्था खातीर आसतलें अशें न्ही. म्हळ्यार जर एखादी हांव कार्यावळ घडोवन हाडटा किंवा खंयचोय आंदोलन करता तेन्ना तें आंदोलन किंवा तें काम पुराय जावप ही अपेक्षा आसताच. म्हळ्यार तें काम फळां येवप अशें आसतलें. पूण ताजें फळ बाळगप हो सुचिताबाईचो अर्थ असो आसपाक शकता की स्वता खातीरचो. म्हळ्यार त्या काम करतकीर म्हाका तितलो रेस्पेद मेळपा जाय, म्हाका तातूंतल्यान कितें फावपा जाय मेळपा जाय असो ताजो अर्थ आसपाक शकता.
सो स्वार्थ कडेक दवरप हें हांव मानतां, पूण फळाची अपेक्षा ह्या तरेन दवरप हें म्हाका दिसता कितका म्हळ्यार आसपाकच जाय. मान्य जाता. बरोबर सर. अग्नी सरान एक प्रश्न विचारला सर. मातसो प्रश्न थोडो लांब आसा, हांव वाचतां. एका काळार मनोहर रायान कोंकणी वावुरप्यांक हड्ड्यांतले इंगळे धगधगून जाव दी जागे म्हूण साद घाल्लो. आज तशी गरज आसा काय काळजान फुलां फुलोवपाची गरज आसा? कार्यकर्त्यांच्या एटिट्यूड वा अप्रोचची प्रखरता कशी आसची? म्हाका दिसता दोनांची गरज आसा. म्हळ्यार इंगळे पेटोवन धगधगप हें पुनर्भवाचें सांगपाचें हें कितें, तुमी पयलीं कन्विन्स जायात, त्या जिद्दीन आनीक झोकून दिवन काम करात, अशे तरेच्या मनोरबाबाचो अर्थ हांव काडटां. आनी अग्नी बाबान जो दुसरो ताका फुलांचो जो हें लायला, रेफरन्स लायला, तोय बी तितलोच गरजेचो. हांवें पयलीं बी म्हणलां की जेन्ना आमी काम करतात त्या वेळाचेर मनीसपण हें जगपाकच जाय. जर मनीसपण जगतलो जाल्यार आपल्या मनांत आमी फुलांच दवरची पडटलीं. म्हळ्यार आपल्या मनांत कामाच्या हाजे बद्दल, कमिटमेंटी बद्दल किंवा लागणुकेचे इंगळे दवरून लोकांक भितर फुलां वाटून आपलें काम करप हें सद्याची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक म्हाका हाजे बरोबर दिसता की आपल्या कोंकणी म्हणप हें 50 वर्सां पयलीं जितलें कठीण आशिल्लें तें आज ना. म्हणटकर मनोहर बाबान जेन्ना कविता बरयली त्या वेळाचेर ताका एखाद्यार असोय बी दिसतलो की चल तूं मुखार आयलो, म्हाका विरोध करपी आसत जाल्यार चल तुकाय बी भस्म करता. सो असो तरेचो अप्रोच आसपाक शकता. पूण आयज ती गरज आसा अशें म्हाका दिसना. पूण कमिटमेंट आनीक झोकून दिवपाची वृत्ती ही तितलीच आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरें सर. आनीक प्रश्न आसा सर. कोंकणी फकत गोंया पुरती मर्यादीत ना. गोंया भायले खुबशे वाठार कोंकणीच्या आदारान गोंयचो भाग आतां जावंक सोदतात. त्या वाठारांतल्या कोंकणी चळवळी कडेन तुमी कशें पळयतात? जर आपलो हक्क मागपाक जाय जाल्यार जितले चड लोक तितले ताजे लक्ष ओडून घेवपाची क्षमताय चड अशें म्हाका पर्सनली दिसता. भारताक जितलेय कोंकणी मनीस आसात ते कोंकणी मनीसच अशें हांव मानता. तातूंत भितर गोंयकार वेगळे, मंगळूरकार वेगळे किंवा महाराष्ट्रांतले वेगळे अशें हांव मानना. जर कोंकणी खातीर पुराय देशांतल्यान कितें जर मानपाक जर जाय आसत, मागपाक जर जाय आसत जाल्यार तें एक कडेन येवनूच मागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. म्हणटकर कोंकणी कार्यकर्तो जो खंयीय रावन काम करता तो कोंकणी कार्यकर्तोच अशें हांव मानता. म्हणटकर तो मंगळुरा रावलो किंवा कर्नाटकांत खंयच्याय भागांत रावलो, केरळांत खंय रावलो जाल्यार सुद्दां म्हाका तातूंत भितर गोंयच्या कार्यकर्त्यां मदीं आनी तातूंत भितर व्हडलो फरक दिसना. बरें सर. आनी हय, फक्त म्हाका दिसता ताजो एखाद्यार प्रश्न विचारपाचो असो आसपाक शकता की विशाल गोमंतका खातीर कडेन तुगेलें मत कितें असोय बी एखाद्या आसपाक शकता. पूण तो ताजें मत ह्या विशया कडेन हें ना, संबंदीत ना अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच हांव तो वेगळे तरेनूच घेतला प्रश्न. बरें सर. आनीक अशें इनबॉक्सान प्रश्न येवना. एक म्हज्याच मनान एक डावट आसा तो तुमच्या मुखार मांडटा हांव. खूब फावटी अशें न्ही, आतां सद्याच्या काळान जेन्ना वर्ल्ड करियरिस्टीक जाला, करियराक इम्पॉर्टन्स दिवपाक लागल्यात लोक, करियराकूच प्राधान्य दिवंक लागल्या, तशा सिच्युएशनान कोंकणी कडेन युवकांनी आतां चळवळ म्हणून पळोवप आनी भितर सरप काय कोंकणी कडेन आतां सद्या करियर जावपाची तांक आयल्या आनी करियराच्या नदरेंतल्यानूच कार्यकर्तो जावन भुरग्यांनी भितर सरचे, हाचेर तुमचें कितें ओपिनियन? हांवें उदोळे बी म्हणिल्लें की कोंकणींतल्यान उत्पन्न मेळोवपी खुबशीं क्षेत्रां आसात.
म्हणटकीर त्या वाठारा भितर जरी काम केलें जाल्यार सुद्दां तो म्हजे खातीर कोंकणी कार्यकर्तोच. आतां आमी म्हणटा आसतना की म्हळ्यार हाचे करियर ओरिएंटेड भुरगीं जाल्यात आनीक आमी खूब जाण अशे दोश दितात की भुरग्यां आतां कितें करता हे भुरगे सगळे करियर ओरिएंटेड जातात फक्त तांकां आपल्यालेंच पडलां अशें. हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार पयलींची पिळगी अशें म्हाका सामकें स्पश्ट मत हांव कितल्याशा कडेन मांडलां की फाटल्या पिळगेन तांकां तसो करपा लायलो. म्हळ्यार फाटली एक 15 वर्सांची जर तुमी घेतले किंवा 20 वर्सांची जर फाटली वचून जर पळयलें जाल्यार पयलीं अशी परिस्थिती नाशिल्ली. इतले सेल्फीश किंवा करियर ओरिएंटेड तितले तेन्नाचे लोक नाशिल्ले. म्हळ्यार टक्केवारी इतली नाशिल्ली. म्हळ्यार आतां जे 60% लोक जर करियर ओरिएंटेड आसले तितले तेन्ना तितले नाशिल्ले. तेन्ना एक हार्डली 10-20% आसतले. पूण अशें म्हणटात जशें की शिवाजी जल्मोच तो शेजाऱ्याच्या घरान अशें म्हणटात तेंच सद्याच्या समाजा भितर तसोच आसा. म्हळ्यार बाकीच्यांनी काम करचें आनीक ताजो फायदो म्हाका मेळटा हांव उपभोगाक तयार आसता. म्हणटकच जेन्ना आयचे भुरगे करियर ओरिएंटेड आसा म्हणटा पळय त्या वेळाचेर फाटली पिळगी ताका जबाबदार आसाच. आनीक तुवें जो ताका दुसरो प्रश्न विचारला की जे कोंकणींतल्यान उत्पन्न मेळोवपाक शकता काय म्हणून हांवें फक्त एक 2-3 उदाहरणां दिलीं की तातूंतल्यान कशे तरेन उत्पन्न मेळोवपाक शकता अशें. कोंकणींतल्यान करियर खूब आसा. फक्त 2-3 गजाल जावपाक जाय. म्हळ्यार गोंयकारांनी फक्त गोंया भितर आपूण कोंकणींतलो काम करतलो हो एक विचार सोडून दिवपाक जाय. म्हळ्यार गोंया भायरय बी कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटी आसात, संदी आसात ज्यो मेळोवपाच्यो तयारी भुरग्यांनी दवरपा येतात. आतांचें जग ऑनलायन खुबश्यो गजाली जातात. तातूंतल्यान कितल्योश्यो गजाली घरा कडेन बशिल्ल्या कडेन सुद्दां करपाक जातात. म्हणटकच ताजेरय विचार भुरग्यांनी करपाक जाता. भुरग्यांनी इन द सेन्स सगळेच थरांतले समाजांतले सगळे थरावेल्या लोकांनी. आनीक कोंकणीचें काम करता आसतना तातूंत भितर आपल्याक एक डिग्निटी धरूनच आपणें काम करपाक जाय. तातूंत भितर कमी पळोवन किंवा कोंकणीचें काम करप पयलीं आसतालें तो कितें कोंकणी शिकता मागीर असो तरेचो समाजा भितर आसतालो एक मना दिसतालें खूब जाणांच्या. पूण आज तशी परिस्थिती ना की कोंकणीकय बी एक मान मेळपाक लागला सद्याच्या भितर. आनीक म्हाका दिसता कोंकणींतल्यान जर जोडपाक जाता उजू मार्गान आड मार्गान अशें म्हणना उजू मार्गान जर कोंकणींतल्यान जर जाता जाल्यार तें काम करपा खातीर कार्यकर्त्यांक चडांत चड झोकून दिवचें आनी तें काम करचेंय बी. हातूंत भितर वायट कांय ना. करेक्ट. थँक्यू. काश्मीरी पावसकार जो एक प्रश्न आयला सर आतां ती विचारतात खंयचीय संस्था चड ते बरे तरेन चलना अशें कित्याक घडटा? हाका कार्यकर्ते कितले जबाबदार आसात? म्हाका दिसता संस्था म्हणजे कोंकणीची संस्था अशें आसूं शकता एखादी. जर तुमी हेंच एग्जाम्पल घेयात जे न्हंय व्हांवत उरता ती कंटिन्युअस व्हांवता आनीक जर डबकी जर आसा तें सुकून वता मागीर तातूंत भितर तितली खोलाय नासता. आमी कोंकणी भाशा म्हणटा सदांच म्हणटात की बॅटन पास करप हें सामकें म्हत्वाचें. म्हळ्यार आपल्याचे काम करपाची मर्यादा आपल्याक खबर आसपा जाय आनीक नविरगत भितर येवपा जाय हें सदांच आपल्यान तकलेन दवरून काम करपा जाय. जेन्ना एखादी संस्था काम करता त्या वेळाचेर तांचो एक ग्रूप आसता दर्या म्हळ्यार समविचारी मनशांचो असो ग्रूप आसता आनीक तांची संस्था बरी चलता एक 10-15 वर्सां बरी चलता कित्याक सगळ्यांकच नेट आसता. हे लोक जाणटे जाता मागीर तांचे काम करपाची शक्ती कमी जाता बाकीचो संवसार वाडटा बाकीच्यो जबाबदाऱ्यो वाडटात
सो त्या वेळाचेर तांच्या लक्षांत ही गजाल येवपाकच जाय की आमी बॅटन पास करपा जाय. म्हणल्यार जेन्ना तुमी बरोबर आसतात तेन्ना थोडे भुरग्यांक मदें घेवपा जाय, तांकां संस्थेचें काम आनीक तांची लागणूक ही समजून सांगपाक जाय आनीक हळू तांचे जबाबदारी दिवन तांकां तुमचे लेवलाचेर हाडपाक जाय. जाल्यारच ती संस्था परत ताजो विचार हें जावपाक शकता, म्हळ्यार चालू उरपाक शकता. जेन्ना विद्यानिकेतनाचे 75वो वर्धापन दीस आशिल्लो त्या वेळाचेर आमचे संगीतकार आयिल्ले चंदावरकर, भास्कर चंदावरकर, तांणी भाशणां भितर सांगिल्लें एखादी संस्था जेन्ना 75 वर्सां एक तर ती बंद पडपाची, तागेलें काम जालें. एखाद्या संस्थेची जर एखादी संस्था सुरू करता आसतना एक काम नदरे मुखार दवरून सुरवात करता. जर तें काम जालें जाल्यार त्या संस्थेचें काम जालें. जर म्हणटकीर ती संस्था बंद पडपाक शकता. जर त्या संस्थेन तें काम जाले उपरांत आपल्याक दुसरें काम परत आपणायलें नासत जाल्यार त्या संस्थे खातीर काम करपा खातीर कांय उरना. म्हणटकर संस्थेचोय बी विचार करपाची तरा बदलत आसपा जाय. आनी खंयची संस्था सुरू करता आसतना जे मनीस आसतात ते पुराय एक 10, 15, 20, 25 वर्सां उपरांत तेच मनीस आसचे ना, थोडे सोंपूनय वतले. म्हणटकीर फुडली पिळगी तयार करप हें त्या संस्थेच्या जाळवणदाराचेंच काम. आनीक हो फ्लो आसपाकच जाय, जाल्यारच ती संस्था 100 वर्सां, 150 वर्सां, 200 वर्सां काम करपाक शकता. म्हणटकच म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक दोश दिवचे परस संस्थेच्या जाळवणदारांक दोश दिवप तें सारकें जातलें अशें म्हाका दिसता. सामकी समर्पक अशी जाप दिली सर तुमी. तुमच्या बरोबर डिस्कशन करून तुमचे मोलादीक विचार आयकून आमच्या आयकुप्या मदीं जरूर ह्या फिल्डान येवपाची, कोंकणी खातीर वावर करपाची इच्छा निर्माण जातली आनी त्या तरेचो वावर कोंकणीच्या मळार जातलो अशी हांव आशा बाळगितां. आनी पूण कार्यावळ अजुनूय सोंपुना. ते अनुभव कथन सर्तीचे निकाल आमी आतां जाहीर करपाचे आसा. सो ते सर्तीचे निकाल आनी फुडली कार्यावळ हांव आतां अनीश अग्नी हाच्या कडेन सोंपयतां. मागता अनीश अग्नी कडेन ताणें ताबो घेवचो. नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांणी आयोजीत केल्ल्या सर्गेस्त नित्यानंद नायक अणभव कथन सर्तीचो निकाल आयकुपाक तुमी सगळे उमळशिकेन रावले आसतले. ह्या सर्तीक आमकां उपाट प्रतिसाद लाभलो. ह्या सर्तीक आमकां जसो संख्यात्मक प्रतिसाद लाभलो तसोच गुणात्मक प्रतिसाद लाभलो. आनी देखून ह्या सर्तीचें परीक्षण करप हें खूब व्हड आव्हान आशिल्लें. सर्त आसचीय बी आनी सर्त नासचीय बी ह्या उद्देशान ह्या सर्तींत आमी पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम जाहीर करचे बदला उत्कृश्ट 3 सादरीकरणां आमी जाहीर करतले आनी ते भायर आमी उमेद वाडोवपी इनामां जाहीर करतले. ह्या सर्तींतलीं पयली ते चवथी ह्या गटांतलीं उत्कृश्ट 3 सादरीकरणां अशीं आसात. बाय सानवी गुरव, पोप जॉन प्रायमरी स्कूल केपें. आराध्या पै रायतुरकार, विद्याभुवन कोंकणी शाळा. अन्वी नायक, विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव. उमेद वाडोवपी इनामां अशीं आसात. आरोही वेर्णेकार, सेंट एन्स गर्ल्स प्रायमरी स्कूल सांकळे. समयी सुल्लकार, महिला एंड नूतन इंग्लिश हायस्कूल. राजस प्रभुदेसाय, विद्याभारती प्राथमिक शाळा मडगांव. आद्या गांगुली, विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव. आद्या बोरकार, मनोविकास इंग्लिश मिडियम स्कूल. दर्श प्रभुदेसाय, परपेच्युअल सकर कॉन्व्हेंट नावेली. पार्थ सिंगबाळ, विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव. शर्मत दायमोडे, विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव. सृष्टी आळवे, विद्याभुवन कोंकणी शाळा मडगांव. श्रेया बर्वे, एडन प्रायमरी स्कूल म्हापसा. ह्या सर्तींत ह्या गटांत पयली ते चवथी गटांत आमकां परीक्षक म्हूण लाबिले बाय समिक्षा पै धुंगट आनी बाब सत्यम आचार्य. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. 5वी ते 7वी गटांतलीं इनामां बाय युगा गुडगे
तुमच्या मुखार सादर करतले. पलाशग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नायक अणभव कथन सर्तेची 5वी ते 7वी गटातली इनामां हांव आतां जाहीर करता. ह्या गटांत आमकां 47 एंट्रीज लाभिल्ल्यो आणि जजीसांच्या स्पेशल रिक्वेस्टीचेर आमी 4 बेस्ट एंट्रीज सिलेक्ट केल्यात. त्यो अश्यो आसात बाय ईश्वरी कांदोळकर, श्री सरस्वती हाय स्कूल जुवे तिसवाडी, बाय साक्षी तुळसकर, महिला एंड नूतन इंग्लिश हाय स्कूल मडगांव, बाय दुर्वा कासार, गव्हर्नमेंट हाय स्कूल सावयवेरें, बाय श्रीजा आळवे, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर मडगांव. हाच्या फुडें हांव उमेद वाडोवपी इनामां जाहीर करता. ती अशी आसात: बाब हर्षित लोलयेकार, श्री निराकार विद्यालय माशें, बाय चिन्मयी नावेलकार, सेंट मेरीज ऑफ द एंजलस कॉन्वेंट हाय स्कूल चिंचिनेम, बाय अदिती भगत, श्री सरस्वती हाय स्कूल जुवे तिसवाडी, बाय सौम्या प्रभू अग्रासनी, श्री निराकार विद्यालय माशें, बाय साईशा कांबळी, मनोविकास इंग्लिश मीडियम स्कूल मडगांव, बाय साईशा सराफ, भाटीकार मॉडेल हाय स्कूल मडगांव, बाय अवनी वेर्णेकार, सेंट मेरीज कॉन्वेंट हाय स्कूल म्हापसा, बाब आविष्कार जंबाळे, दीपविहार हाय स्कूल मोर्मुगांव, बाय केजिया ब्रेगांजा, मनोविकास इंग्लिश मीडियम हाय स्कूल मडगांव, बाब शमिक केणी, कुंकळी युनायटेड हाय स्कूल कुंकळी, शांत्य अलायस वसंत शेणवी नाडकर्णी, द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचोडे, स्नेहांश प्रभू गावणेकर, भाटीकार मॉडेल हाय स्कूल मडगांव. ह्या 5वी ते 7वी गटातल्या विद्यार्थ्यांच्यो एंट्रीज जज करपा खातीर आमकां लाभिल्ल्या जजीसांची नांवां अशी आसा: मंगलदास भट सर आणि सोहन सावर्डेकर सर. हांव जजीसांचे देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमकां एकूच सांगूंक सोदता की सेल्फ डेडिकेशन आणि सेल्फ बिलीफ इज ऑल दॅट यू नीड फॉर सक्सेसफुल लाईफ. सो तुम्ही स्वतःचेर विश्वास दवरून आमच्या सर्तीन भाग घेतलो हाच्या खातीर हांव तुमचे खूब मनापासून उपकार मानता. देव बरें करूं. नमस्कार. पलाशग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन आणि थिंक अँड इंक आयोजित सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नायक अणभव कथन सर्तीच्या 8वे ते 10वी गटातली इनामां हांव जाहीर करता. ह्या गटात पहिले 3 सर्तक विजेते आसात. बाय शर्वाणी नाईक, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, बाय श्रावणी सुधीर, श्री निराकार विद्यालय माशें आणि बाय तृषा नाईक, फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल मडगांव. हेर गटां सारखेच ह्याय गटात आमी उमेद वाडोवपी इनामां काडिल्लीं आसात. बाय श्रीजा जाधव, शिशु विकास हायस्कूल, बाय श्वेना केणी, मारिया बांबिना कॉन्व्हेंट हायस्कूल, बाब कॅड्रन लुकास, रेजिना मुंडी हायस्कूल आणि बाय किमया वेंगुर्लेकर, सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल. सगळ्या सर्तकांक हांव परबीं भेटयतां. ह्या गटांत आमकां एकूण 30 एंट्रीज आयिल्ल्यो आनी ह्या गटाक आमकां परीक्षक म्हूण लाभिल्ले भोमानेश सत्यम आचार्य आनी भोमानेश समीक्षा पै धुंगट. ह्या पुराय सर्तींत आमकां एकूण 95 एंट्रीज आयिल्ल्यो आनी ह्यो 95 एंट्रीज तितल्योच बऱ्यो आशिल्ल्यो आनी देखून परीक्षकांक लेगीत निकाल तयार करता आसतना खूब जाणीकपूर्वक रावून हो निकाल तयार करचो पडला.
पूण कांय सर्तकांनी कांय वांटेकारांनी आमी जी वेळाची जी बंधनां दिल्ली, जी टायम फ्रेम दिल्ली, तातूंत भितर तांचो व्हिडिओ नाशिल्ल्या कारणान आनीक कांय सर्तकांनी आमी जी भाशेचें बंधन दिल्लें तें बंधन पाळिल्लें नाशिल्ल्यान तांकां हें करचें पडलां. पूण वी बिलीव इन एफर्ट्स. आनीक देखूनच आमी दर एका सर्तकाक, ह्या सर्तींतल्या दर एका वांटेकार नाउमेद जावचो म्हणून आमच्या परीन एक ल्हानशी भेट तांचे मेरेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले, तांच्या एफर्ट्सा खातीर, तांच्या कॉन्फिडन्सा खातीर. ह्या सर्तींतल्या विजेत्यांक आमी तांची इनामां लॉकडावन सोंपल्या उपरांत तांच्या शाळेच्या थ्रू वा पर्सनली तांचे मेरेन पावयतले. ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या दर एका सर्तकाक, तांच्या शिक्षकांक, तांच्या शाळांक आनी तशेंच तांच्या पालकांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमी अश्योच आनीकय साबार सर्ती आयोजीत करतले आनीक ह्या सर्तीन जसो तुमचो आमकां मोलादीक वांटो मेळ्ळा, तुमचो आदार मेळ्ळा, तसो हेर सर्तींनीय मेळटलो अशी हांव अपेक्षा धरतां. ह्या सर्तींत आमकां परीक्षक म्हूण लाबिल्ले भौमानेस्त मंगलदास भट, भौमानेस्त सोहन सावड्डेकर, भौमानेस्त सत्यम आचार्य आनी भौमानेस्त समिक्षा पै धुंगट हांचेय आमी मना काळजांतल्यान देव बरें उपकारी आसात. सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नाईक आमच्या सगळ्यांचो नित्यामा. नित्यामा ल्हानां बरोबर जाणट्यां बरोबर जाणटो, नेणट्यां बरोबर नेणटो आनी ल्हानां बरोबर ल्हान जातालो. तो ज्या फॅमिली कडेन जुळटालो त्या फॅमिलीक तो आपलो करून घेतालो आनी नकळत आपुणूय त्या फॅमिलीचो एक वांटो जातालो. हांव जेन्ना फॅमिली म्हणटा तेन्ना एक कुटूंब आसत वा खंयचेय ऑर्गनायझेशनाची फॅमिली आसत. नित्यामान साबार तरणाटे घडयले आनी त्याच तरणाट्यां मदलो हांव एक हें सांगपाक म्हाका खूब अभिमान दिसता. नित्यामाच्या नांवान आयची ही कार्यावळ आमकां घडोवन हाडपाक दिले म्हणून आमी नित्यामाच्या घरच्यांचे मना काळजांतल्यान उपकारी आसात. आयज जशें नित्यामाच्या नांवान हे व्याख्यान आमी आयोजीत केले, तशेंच नित्यामा खातीर नित्यामाच्या नांवान आयच्या दिसा दर वर्साक आमी अशीच कार्यावळ आयोजीत करतले अशें हांव ह्या वेळार सांगता. एक लिडर कसो घडोवप, एक लिडर कसो आसचो हें नित्यामान खूब जाणांक शिकयलां. एक क्रिएटीव मनीस, एक लिडर अशे साबार गूण आशिल्लो आमचो सगळ्यांचो नित्यामा आनी ताजी हीच लेगसी आमी पलाशग्नी स्टुडियोज वा नित्यानंद क्रिएशन आसूं वा थिंक एंड इंक आसूं आमी फॉलो करीत आसात. आयचें हें व्याख्यानाक आमकां वक्ते म्हूण लाबिल्ले भौमानेस्त चेतन आचार्य हांच्या हांव मना काळजांतल्यान उपकारी आसा. तशेंच हें सत्र कोऑर्डिनेट केल्ल्या बद्दल डॉक्टर पुरुषोत्तम वेर्लेकर हाजेय हांव उपकारी आसा. पलाशग्नी स्टुडियोज, नित्यानंद क्रिएशन आनी थिंक एंड इंक 23 जून ते 29 जून मेरेन सूत्र सप्तक आयोजीत करतात. गोंयच्या नामनेच्या 7 सूत्रसंचालकांक घेवन हें सत्र जातलें. पयलेच फावट गोंयांत अशे गोंयचे 7 सूत्रसंचालक एकाच माचयेर येतात. ह्या सत्रांत डॉक्टर अजय वैद्य, भौमानेस्त गोविंद भगत, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, डॉक्टर रुपाचारी, भौमानेस्त संगीता अभ्यंकर, भौमानेस्त पंकज नमशीकर आनी भौमानेस्त अनंत अग्नी हे साबार विशयांचेर आमकां मार्गदर्शन करतले. हें सत्र 23 जून ते 29 जून मेरेन सांजचे 6 वरांचेर आमच्या पलाशग्नी स्टुडियोजाच्या फेसबूक पेजीचेर लायव्ह आसतलें. तुमी मुजरत ह्या कार्यावळीक तुमचे मोलादीक योगदान तुमी वांटेकार ह्या कार्यावळीक वांटेकार जावचे. आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमी जोडून रावले म्हूण
तुमच्या सगळ्यांचें हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही एक आयची कार्यावळ हांगाच सोंपली अशी जाहीर करता. देव बरें करूं.